आयज हांगासर आयज सकाळीं 7:15 एक्सिडेंट मारले। बोलेरो आनी गाडी खंयची अर्टिगा? बोलेरो आनी अर्टिगा कितले इंजर्ड बीन कितें जाल्या? सगळे दोन्ही गाडी इंजर्ड जाले। कितले मनीस जातले काय म्हणटा? 7 जाण आसले। 7 जाण। चड मार लागला कोणा? चड ड्रायव्हराक मार लागला। एमएच गाडी ती सांगा जायते एक्सिडेंट जाता खुर्सा कडेन कितें तुमी 3 एक्सिडेंट तिसरो वसले गावडे हांगा लोकल तर हांगासर चालू आमचो एक्सिडेंट जायत आसा। फाटल्या ह्या 20 दिसा भितर हो तिसरो एक्सिडेंट। हेजे पयलीं 2 एक्सिडेंट दोन एक्सिडेंट 2 एक्सपायर जाल्ले। हो तिसरो एक्सिडेंट। तिसरे तेका इंजर्ड जाला, दोन्ही पांय मोडलेले आसा आनी दुसरे गाडयेन दिवस तितून तकली फुटलेली आसा। अशें तरेन दोगांचे जबरदस्त एक्सिडेंट आनी मोस्टली हांगासर एक्सिडेंट जावपाचें कारण म्हणल्यार हो सिंगल रोड असल्या कारणान आनी स्ट्रेट हायवे असल्या कारणान हांगासर जे आवटसायड गाडयो आसता तांकां हांगासर गाडी खबर नासल्या कारणान हांगासर एक्सिडेंट जाता। आनी हांगासर थोडो पार्ट आसा पळय तो वन वे जाल्लो आसा आनी थोडो अजून वन वे जावपाचो उरना आनी ह्याच वन वे जावपाचो उरल्या त्या एक्सिडेंट आसा हांगासर हो एक्सिडेंट जाल्लो आसा। सरकारा कडेन म्हाका जाता ते बेगीन हो जो थोडो पार्ट उरला हो जो वायडनींग करपाचो तो जाता ते बेगीन वायडनींग करून घेवचो। डिवायडर जाय रस्त्या मदीं काय? हांगासर दोन्ही सायडीच्यान घरां आसा मोस्टली हांगासरले खूब लोकल असल्या कारणान हांगासरल्या लोकांची स्कुला वचपाच्या भुरग्यांचे हांगासर त्रास जाता। रोड क्रॉस करता आसतना तांकां त्रास जाता। हांगासर मोस्टली हांगासर डिवायडराची गरज आसा।